मार्शल महिला सहकारी सोसायटीच्या संचालक मंडळान सुमार 18 कोटीची फटवणूक केल्ल्याचो आरोप आसा। ब्रेस्तारा आझाद मैदानाचेर 50 जाण जमिल्ले। तांच्यांनी मुखेलमंत्र्यान ह्या गजालीचेर लक्ष घालून तांचे पैसे तांकां मेळोवन दिवचे म्हूण मागणी केल्या। आरडीएक्स कॉप्युरो रिपोर्ट। कितले पैसे तुमचे? कितले पैसे? आई तुझे कितले? हाँ तुझे कितले? 2 लाख। तुझे 2 लाख? कितले? 1 करोड 1,26 लाख। सदा सांगता ती आज दिता फाल्यां दिता 19 पळय आज दिलो 24 1 करोड सदा सांगता फाल्यां दिता परत 1 करोड तेका एक पैसो दिवना। एक पैसे एक पैसो दिवना। खंय गेले पैसे तेजे? सगळे इलेक्ट्रॉनिक आपली दुकानं चालू आहेत। पैसे गेले तिकडे फ्रीज घ्यायचं आणि तिकडे लोन पास करायचं। गव्हर्नमेंटने आता ऍक्शन घेवपाक लोकांचे प्रश्न ती बँक चलयता तेंच्याकडे लॅपटॉप नासला कितेंच नासलें काय नाही बेश्टी सादी आरसीएसची जी येता न्हू, लोकांचे नोटी येताले ते घेवन बँकान उडयता। आरसीएसचे बॉक्सार घालता आनी आमकां धाडटा। हांव नंदकुमार भगत, माझी मिसेस मेंबर आसा डेपोजिट आसा ती अंजली नाईक आमची चॅरमॅन ह्या ग्रुपाची आतां। आनी ही सगळीं बायलां जाणटी जी आसा सिनियर सिटीजन्स तांचे थंय डेपोजीट आसा ह्या बँकेन मातशें महिला क्रेडीट। आतां ही 3-4 वर्सांची चवथें वर्स तांकां कांयच पयशे मेळना आनी डिपार्टमेंट इन्क्वायरी चालू आसा। रिपोर्ट सबमीट केलो तातूंत अशें दिसता की 9 ते 10 कोटी फ्रॉड आसा। आनी जेन्ना चवकशी केली तेन्ना आतां डिपार्टमेंट रिपोर्ट दिल्लो आसा 9-10 कोटीचो, तातूंत 2 कोटीचे लोक मेळटा जांकां लोन दिल्या आनी ते आतां इल्लेले भरता, नोटीसी केल्या पूण थोडे भरिना। आनी 7 ते 8 कोटीचो हिशोब कांयच मेळना। कोणाक लोन दिल्या ते मनीस कोण, तांचे फोटो एड्रेस विटनेस कांयच ना। म्हणजे अशें दिसता की मिस एप्रोप्रिएशन चॅरमॅन आनी डायरेक्टराचें आनी तांणी हे लोन तांकां अशेंच वाटिल्लें आसा। आनी आतां रिकवरी जायना न्ही, बँकेन आतां पयसो झिरो आनी ह्या लोकांक पयशे कांयच मेळना। म्हणून आतां मिनिस्टरच्या पोतान सगळ्यांक आतां सबमीट केल्ले आसा मेमोरेंडम लेटरां, केसी घातले आसा डिपार्टमेंटान, पूण त्यो इफेक्टीव कांय ना। म्हणून आतां ह्या लोकांचो असो जाला की पळय जाणटी सगळीं आतां सगळीं सिनियर सिटीजन पळयात, तांची एज पळयात आनी तांकां मेळना। आनी आमी माशेलकार आतां सगळे फुडें सरले की तांकां सपोर्ट करचो, तसो हांवूय एक येयला हांगा सपोर्ट करपा खातीर। कितलो टोटल पैसो उरला आसतलो आतां तांच्या प्रमाण ते 18 करोड म्हणटा, पूण जेन्ना तेणें जनरल बॉडी घेतिल्ली तेन्ना 9-10 कोटी म्हणून सांगिल्लें आमकां फुडें डिपार्टमेंटाच्या मनशान। ताणें रिपोर्ट करून ताणें सबमीट केला आनी त्या रिपोर्टाचेर केस फायल केली आसा हातूंत क्रायमार। ते क्रायम रिबांदर ऑफिसर ताणें तांचे फायली बी सगळ्यो डॉक्युमेंट व्हेल्या ते वेल्याक। आनी डायरेक्टर जो बोर्ड आसा न्ही ते आतां कंप्लीट अलिप्त जाले। म्हणजे कशें सांग, एडमिनिस्ट्रेटर नेमलो गव्हर्मेंटान आनी 2 मेंबर लोकल घातल्या आनी तांकां सांगलां की तुमी आतां हे रिकवरी करा। पूण तेंच्यान जनरल बॉडी कॉल केले आनी सांगलें अशें आसा आमी रिकवरी तुमी येया। हे लोक म्हणटा आमी कित्याक रिकवरी करून येवं? चॅरमॅन आनी डायरेक्टरान जर लोन दिल्या तांकां खबर आसलें कोणाक दिल्या ते, तुमी भोवा न्ही आनी तुमी भोवून तुमी ते रिकवर करप न्ही, किंवा डिपार्टमेंट तांकां केस घालप किंवा हांचेर कितें तरी एक्शन घेवप, तांचे प्रॉपर्टी जप्त करप ना, तांणी पयशे भरप त्यांनी भरप पैसे आणि लोन ते आपण घेऊ आणि रिकव्हरीचे थोडे लोकांचे प्रश्न सुटतातच काढतात आणि वतात की हे दाय कोणी पैसे ठेवायला सांगितलं केले म्हणून आम्ही ती पैसे घातले बँकेत सायनाचा काय म्हणता सायनाचा काय आणि ती साईन सुद्धा ना एफडीच्या खूप ना साईन तिचे अजून फोटिंग मला तिने केला। सगळी सांगले की चेअरमनची गरज ना, सेक्रेटरी सांगण्याचं झाले असे कोण त्याने त्याचे साईन मारले। आमकां पयशे दी म्हटल्यार आमकां कितें कितें म्हणटाली म्हणजे 10-12 लाख आसा भितर आनी हांव थंय वचून बसतालें 2 पर्यंत सुद्धा। आनी आतां आमचे कडेन जायना, आमी आतां सिनियर सिटीजन इतले पैसे आमचे पाय वळटा वयले आमकां कितें कितें म्हणटाली 1 करोड तर घातलो जाल्यार हमारा खाली 80,000 है और भी देता नहीं। इतले पैसे खाली 80,000 है, ज्यादा नहीं। मेरा 50 लाख है और हमारा इलाज चल रहा है, इलाज के लिए भी नहीं दे रहा है। इधर जा रहा है तो बोलता है बाद में देगा, बाद में देगा। हम लोगों को क्या मरने के बाद देंगे? बाद में हमारा पैसा क्या काम आएगा? हमको इलाज के लिए काम नहीं आता है तो बोलती है हमको मालूम नहीं, कभी मिलता है हमको मालूम नहीं। Retired teacher of Sharangi Marcel. After retirement, 10 years over, my total retirement amount is there about more than 26 lakh rupees. And till today, during the registration period, they had given me only 1,000 rupees. Otherwise, about 22 months I was there only in Provincial. I was sleeping there.
Since 2019, काय जे पण आहे, ते cares 2020, करेना. we didn't get a single rupee from them. तुम्ही कंप्लेंट केला अशी काही बॅगचे तो आम्ही कंप्लेंट एव्हरी टाइम आमची सगळ्या आम्ही गोष्टी complaint पोलीस केल्या.